तर आज आमी सांत आल्फोन्सो मारिया लिगोरी हेची परब संभ्रमता. तो कोण? एक बावार्थी भुरगो आपल्या बापायच्या बारार सुद्दां म्हयन्या रितीर करतालो आनी हुशार भुरगो 16 वर्सां आसतना ताणें PhD केली कायद्यान इन लॉज, डॉक्टरेट इन लॉज, आनी ताचें जिवीत यशस्वी जालें. उंच पदाचेर ताका काम मेळ्ळें. पूण हें तें सगळें ताका आवडोंक ना. देवाचें काम करूंक जाय आसलें. 27 वर्साचो आसतना ते आदवोगादाचें काम ताणें सोडलें, कायद्यांचें काम सोडलें आनीक ताका पाद्री जावपाची खुशी जाली. नियोपोलितान एक संस्थेन भरती घेतली आनी पाद्री जालो. ती तांचें मिशनरीचें काम ताका आवडलें. गरीब लोकां मदें आनी देसान गांवांनी धर्म प्रचार करतात तें काम ताका आवडलें आनी ताणें तसलें काम केलें. 11 वर्सां एकदम गरीब लोकां मदें काम करून, मिशनरीचें काम करून परतून तो ताच्या गांवांत आयलो, नेपल्स, इटालिया. आनी तो वेळ ताणें सगळो मनन करून, मागणें करून देवशास्त्राचेर, बौध्द शास्त्र, मॉरल थियोलॉजी ह्या पुस्तकाचेर ताणें लेख बरयले. हे सगळें फादरी खातीर आनी भावार्थ्यां खातीर. सायबीण मांयची पवित्र साक्रामेंताची ताका व्हड देवस्थान आसलें. जायतो वेळ तो साक्रामेंता फुडें सारतालो. सायबीण मांयचे वयर ताणें पुस्तक बरयलें, ग्लोरीज ऑफ मॅरी, आनी 2-3 दुसरी पुस्तकां साक्रामेंताचेर, सायबीण मांयचेर बरयलीं. आनी जायतीं लेख ताणें बरयले ऑन मॉरल थियोलॉजी. हें सगळें केल्या उपरांत ताचें मिशनरीचें काम अपुरबायेन पाप साहेबान पळयलें आनी ताका बिस्म साहेब केलो.